सक्रमेंता भक्ती मौनान कालच्या काळजात करतां तुका नमन आराधन आराधन स्वाधीन सक्रमेंता भक्ती मौनान कालच्या काळजात करतां तुका नमन करतां तुका नमन जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो तुजो सांगात आशेतां तुजी कृपा लालेतां हर एक दिसा भोगच्याक तुका आमी अत्रेकतां आराधन आराधन स्वाधीन सक्रमेंता भक्ती मौनान कालच्या काळजात करतां तुका नमन करतां तुका नमन संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो समाधानीचो प्रकाश फांकोवचो संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो समाधानीचो प्रकाश फांकोवचो तुका मेळूंक आशेतां आत्मीक सकत लालेतां हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेकतां आराधन आराधन स्वाधीन सक्रमेंता भक्ती मौनान कालच्या काळजात करतां तुका नमन करतां तुका नमन बरो गवळी सोम्या तूं आमकां जीव दिवचो जिविता जरी आमकां पावोवचो बरो गवळी सोम्या तूं आमकां जीव दिवचो जिविता जरी आमकां पावोवचो तुजे जिवीत आशेतां आत्मीक खानाक लालेतां हर एक दिसा तुजे संगीत चलोवंक आशेतां आराधन आराधन स्वाधीन सक्रमेंता भक्ती मौनान कालच्या काळजात करतां तुका नमन करतां तुका
Ergan tuka somia Jesu, Ergan tuka ergan tuka somia Jesu, aradan tuka somia Jesu, hoglap tuka somia Jesu, महिमा तुका सोम्या जेजू, आमचे समरस्य आमच्या सोम्याक आमच्या काळजांत तावन आमी अर्गां दिवया, ताका आमी आराधन करया. करो इम्मॅन्युएल मनशाचें सैम घेवन ह्या घडये उंड्या रुपी आमचे सांगात आसा. संवसारांच्या 3 वर्सां आमकां सांगता देवान संवसाराचो असोय मोग केलो गी ताच्या पुताक ताणें आमकां दिलो आमची सडवण करच्याक, आनी त्या सोम्यान आपणाक कुर्साचें मरण स्विकार करच्या मुखांतर त्या कुर्सार आपणाचें रगत वारोवच्या मुखांतर तीच सडवण आमकां दिलेली आसा. तसो सोमी ह्या घडये आमचे सांगात आसा, ताका आमी आराधन करया. आमची सावप सावंदी आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, आमच्या नीज गवळ्या आराधन तुका सोम्या जेजू, आमच्या काकुळदारा आराधन तुका सोम्या जेजू, बोगसण्याच्या दातारा आराधन तुका सोम्या जेजू, आमच्या दैविक वैजा आराधन तुका सोम्या जेजू, वाट सत आनी जिविता आराधन तुका सोम्या जेजू, आमच्या जिविताच्या वुंड्या आराधन तुका सोम्या जेजू, आमच्या कर्या मेस्त्री आराधन तुका सोम्या जेजू, आमच्या शिकोवणदारा आराधन तुका सोम्या जेजू, आमच्या जिविताच्या उसवाडा आराधन तुका सोम्या जेजू, आमच्या सर्व बरेपणा आराधन तुका सोम्या जेजू. त्याच सोम्याक गिता मुखांतर आमी स्तुती करया. अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया, मैमेताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया, मैमेताचे आमी गितां गावया. पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबार्या, पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबार्या. उंचा येता देव आमचे मागणे आयकता, उंचा येता देव आमचे मागणे आयकता. देखून अर्गां ताका ससना ससना, उपकारता सोबावड्या. देखून अर्गां ताका ससना ससना, उपकारता सोबावड्या. अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया, मैमेताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया, मैमेताचे आमी गितां गावया. इस्रायेलाचो देव खंडीत निदाना, इस्रायेलाचो देव खंडीत निदाना. विस्तार परजेकाचे केदीन सांडिना, विस्तार परजेकाचे केदीन सांडिना. देखून अर्गां ताका ससना ससना, उपकारता सोबावड्या. देखून अर्गां ताका ससना ससना, उपकारता सोबावड्या. अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया, मैमेताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया, मैमेताचे आमी गितां गावया. सोम्या आमी तुका आराधन करता. ह्या घडये ह्या उंड्या रुपी आमकां तुजें हसरपण तुवें दिलां. तूं ह्या संवसाराक आयिल्लोय देवा बाबा समोग ताचें बक्षान ताची दयाळाय कितें म्हणलें मनशाकुळा कळोवच्याक. आनी निमाणें तुका तुवें कुर्सार समर्पण करच्या मुखांतर तीच काकूळत तीच दयाळाय तीच मोग तुवें लोकांक वांटलोय. त्या घडये सोम्या ह्या उंड्या रुपी आमचे संगत आसाय, तुका आमी आराधन करता. आमचे संगता तूं राव. विशेश करून ह्या विशेष हाप्त्यांत, ह्या भाग्यवंत हाप्त्यांत तुज्या कश्टा मरणा आनी जिवानपणाचे हांव मिस्तेर असो नियाळ आमी करता आसतना
येदोळ मनासर ह्या फाटल्या 40 दिसांनी तुवें आमकां सर्तीच्या बरेपणान बरयल्या खातीर प्राजीत करूंक, आमचे दंडवण करूंक, दयाळायेच्यो करण्यो करूंक, मागणे करूंक, तुजे संगता जायतो वेळ करसूंक तुवें आमकां अवकाश फावो केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. विशेष करून तुज्या कश्टा मरणान जिवनपणाचो नियाळ करतल्या आमी ह्या भक्ती कार्या मुखांतर तुजी कृपा आमच्या जिवितांत लाभोंक आदार दी. विशेष करून आमच्या जिविताच्या कश्टाच्या दिसांनी, वळवळ्यांच्या दिसांनी सोम्या तुजेर त्याच कुर्साचेर आमची दिश्ट गुंजोवंक आनी तुजे तोंड मेळटा त्याच कृपे जरीत आमचे जिवीत आमी जियोंक ह्या वेळार तुज्या सक्तेन आशिर्वादान आमकां समेस्तांक बर म्हणून मागता. हें प्रार्थना आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. समेस्त आमी बसया. कीर्तन 66. देवाक जयचेकार कर सगळे पृथ्वीये, ताच्या नावाचे महिमेक कीर्तना गया. ताची स्तुती करून ताका महिमा दिया. देवाक सांगा कितली विचित्र तुजी कृत्या. तुजे व्हड पदवेक लागून तुजे दुस्मान तुजे मुखार सरपडटात. सगळी पृथ्वी तुजें आराधन करता, तुका कीर्तना गायता, तुज्या मनाक कीर्तना गायता. येया आनी देवाची कृत्या पळया, मनशा पासत अद्भुत ताची कार्यां. ताच्या पदवेन तो सदांकाल राजवट चलयता. राष्ट्रानो आमच्या देवाची स्तुती करा, ताची वाकणी व्हडल्यान गाजोवन दी. ताणें आमचे जीव सांबाळला, ताणें आमचे पांय आदलोंक दिले नात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. कीर्तनकाराच्या ह्याच बोगणांनी ह्या घडये सोम्या मुखार हो थोड वेळ करसूंक, ताणें केल्लें बरेंपण उगडासा काडून ताका अर्गां दिवंक आमी मुखार सरया. विशेष करून आमच्या जिवितांत सोम्यान जायतें बरेंपण केलां. देखून एक घडी बरें हो थोडो वेळ मिनटां, हो थोडो वेळ सोम्यान आमकां केल्ल्या हर एका बरेपणाचो, ताणें केल्ल्या आशिर्वादांचो, ताणें केल्ल्या आजापांचो उगडास काडून ताका आमी अर्गां दिवया. आमची जबाब जावन दी. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू. येवकरिस्त रुपी तुजें हसरपण आमकां दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सोम्या कुर्सार आपणाक समर्पण आमची सडवण केलेल्या खातीर, अर्गां तुका सोम्या पवित्र पुस्तक मुखांतर तुजी शिकवण आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सोम्या जेजू. सर्व भक्तीक कार्या मुखांतर तुजी कृपेची देणी आमचेर वतल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सोम्या जेजू. फाटले 40 दीस आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सोम्या फातकेची बदल आनी बरी खबर सत्माना म्हणलो संदेश स्वीकार करूंक तुवें आमकां सकत आनी बळ दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सोम्या विविध प्राजिताच्यो करण्यो करूंक तुवें आमकां प्रेरण दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सोम्या कुर्सावाट आनी तर भक्तीपण आदारूंक तुवें आमकां आदार दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका ह्या 40 दिसांनी सडीत आनी सडीत तुज्या लागीं येवच्याक आमकां तुवें अवकाश दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सोम्या हर एक भक्तीपण आदारलेले मेळिल्ले कृपा देणी मुखांतर आमचे जिवीत जिवंक तूं आमकां कृपा फावो केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सोम्या जेजू. पातकाच्या वडण्यांतले ताळणेच्या वडल्यांतले तुवें आमकां निवारल्या खातीर, अर्गां तुका सोम्या आमची जेजू. आत्मीक जिवीत बरें करूंक अवकाश फावो केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सोम्या विविध रितींनी आमकां आमच्या जिविताक तुवें आदार फावो केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका आमच्या कुटुंबा जिवितांत बरेंपण हाडल्या खातीर, अर्गां तुका आमच्या भुरग्यां बाळांक आशिर्वाद आनी बरयल्या खातीर, अर्गां तुका आमी रडताना पडताना निराशी जाताना आमचे संगतार रावल्ल्या खातीर, अर्गां तुका आमचो क्रिस्ती बावार्थ जियोंक प्रेरण फावो केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका आमची दुखां पोसल्या खातीर, अर्गां तुका आमचे घाई थांबयल्ल्या खातीर, अर्गां तुका बऱ्या भलायकेन सांबाळल्या खातीर, अर्गां तुका आमी मागले उपकार तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सोम्या जेजू. सोम्या मुखार ह्या घडी आमी आसा मोगाचे इश्टानो, ताचेर आमची दिश्ट आमी दवरया. जायतें बरेंपण सोम्यान आमच्या जिवितांत केलां, जायते आशिर्वाद आनी सोम्यान आमकां भरला. ह्या घडये हे अर्गां गीत आमी गायता आसतना विशेष करून त्याचो सोम्याचो मोग, ताणें दाखयलेलें तें विश्वासीपण, ताणें दाखयलेलें ती ताणें दिल्ली ती हर एक बेसांवां ह्या घडये आमच्या जिवितांत सर्व उगडास काडया. आमच्या काळजांत तावन ताका अर्गां गीत आमी गावया.
मोजी देवा काकुळती सोदून सागो अपराध मोजी दून कानी तळ म्हाका कर हिमा प्रासड दोवो कर काकुळ मोजी देवा काकुळती सोदून सागो अपराध मोजी दून कानी तळ म्हाका कर हिमा प्रासड दोवो कर कीर्तन 51 काकुळट म्हजी कर देवा तुझ्या तीर मोगान तुझे वडदायळेन अपराध म्हजे पुसून काड म्हज्या गुण्यावांतलो म्हाका पुरतो धुवन काड म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर म्हजे गुन्यांव हांव वळखून घेता म्हजे पाताक आसा सदांच म्हजे मुखार तुझे विरोध तुज्याकल्यास विरोध हांवें पाताक आदारलें जें तुजे दिश्टीन वायट तें हांवें केलें मोगाच्या इश्टानो ही उतरां आमच्या मतींत आमी कंसोवया ह्या घडये आनी एक घडीभर आमच्या जिविताची नवसरणी करचें प्रयत्न आमी करया सुमी आमचे संगता आसा आनी विशेश करून ह्या फाटल्या 40 दिसांनी आमी केल्ल्या हर एका भक्तीपणाची कृपा ह्या घडये समेतान आमी मागोवन घेवया प्रत्येक करून जेजून ताच्या परगट मिसावांत लोकांक ताणें आपोवणें दिल्लें पातकीची बदल आनी बरी काबास सतमाना कित्याक सर्गींचें राज लागीं पावलां होय त्यास सर्गींच्या राजाची बळादीक हातेर आमी जाय जैतर त्यास सर्ग राजांत आमकां अवकाश मेळ जैतर आमच्या जिवितांत बरेंपण जाय जैतर सोम्याची काकुळट आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक जाय ह्या घडये ही थोडी मिनटां तसो सोम्याचो आदार प्रत्येक करून ताची काकुळट आमचे मदें आमी मागोवन घेवया आमची जबाब जावन दी सोम्या आमकां बक्षी सोम्या आमकां बक्षी तुज्या नांवाक आमी कळांक हाडल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी आमच्या पातकी जिविता मुखांतर तुका आमी दुखयल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी तुज्या मोगा विरोध आमी गेल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी तुझे नांव आमी व्यर्थ रितीन प्रयोग केल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी आमच्या खोट्या वायटा उतरां मुखांतर तुका आनी पेल्याक आमी दुखयल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी बावडता विरोध करण्यो आमी आदारल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी सूख शिकोवण्यांक आमी खाण दिल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी सूख चिंतपा आमच्या मोतीन ताटोवन पेल्याक आमी सांगल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी आमच्या वायट उतरांनी आनी देखींनी आमी पेल्याक दुखयल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी फट मारल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी सत लिपयल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी तुझ्या उतरां विरोध आमी गेल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी पवित्र पुस्तकाची शिकोवण स्वीकार करूंक आमचें काळीज उगाड नाटल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी विविध रितींनी सोम्या आमी तुका दुखयलां जायत्या रितींनी सोम्या आमी तुजे तावन पयस पावलेले आसा ह्या घडये सोम्या तुज्या काकुळटीचो आदार आमी मागोवन घेता ह्या घडये काकुळट म्हजी कर देवा काकुळटीचो तूं सागोर हें गीत आमी गायत आसतना सोम्या तुज्या काकुळटीन आमकां दुबर ह्या संवसाराक तूं आयिल्लोय आम्हा सर्वांक त्याच काकुळटीचें देवाच्या काकुळटीचें मुखामळ आमकां दाखोवचें ह्या घडये सोम्या तुजे मुखार बसून आसची ह्या रादानांत भाग घेवन आसची आमी हर एकली सोम्या तुज्या काकुळटीचो अनुभव जोडूंक आमी आशेता आमचें जिवीत नितळ करूंक आशेता तुज्या पांयां तळी आमी येवंक आशेता तुज्या कुरपेची बेसांव आमी सोडूंक आशेता सोम्या तुज्या सक्तेन तुज्या आशिर्वादान तुज्या कुरपेन बर म्हणून सोम्या ह्या घडये आमी मागता
म्हजी देवा काकळटी सोदो सागो अपराध म्हजे दूर काटी तळ म्हाका कर इमा प्रासर दोबो कर काकूट म्हजी देवा काकुळटी सोदो सागो अपराध म्हजे दूर काटी तळ म्हाका कर इमा प्रासर दोबो कर दुखेस्तानी कलत्या काळजाच्या सौम्या तूं तिरस्कार करिना होम बलियो अर्पणा तुका मानवाना तुका सहाय घालते काळी काकूट म्हजी देवा काकुळटी सोदो सागो अपराध म्हजे दूर काटी तळ म्हाका कर इमा प्रासर दोबो कर मरणांतलो म्हाका निवा देवा जी तुजी निगा गाजयतय उगड म्हजे वण परत येसर विस्पोरा निरंतर ते स्तुती गावदी काकुळट म्हजी देवा काकुळटी सोदो सागो अपराध म्हजे दोन काटी तळ म्हाका कर इमा प्रासर दोबो कर एक निर्मळ काळीज रोचून दी नवो आत्मो म्हजे भितर घाल उल्हासाचो नाद म्हाका परत आयकून दी सोडवणेचो संतोष तीर सांबाळ काकुळट म्हजी देवा काकुळटी सोदो सागो अपराध म्हजे दोन काटी तळ म्हाका कर इमा प्रासर दोबो कर इमा प्रासर दोबो कर तसं सम्याक आमी आराधन केलें तांणी केल्ले हर एक बेसांव आशिर्वाद उगडा सण ताका आमी अर्गां दिलें तसं सम्याची काकुळट आमी मागोवन घेतली तर ह्या घडये सर्व आमी दिबी घालया आमच्या तेसावा खातीर ह्या घडये मागोवंक आमी मुखार सरया मोगाच्या इश्टानो ह्या घडये ह्या देव तेंपलांत आमी सांगता जमलेले आसा तसं सम्या लागी उलोवंक आमचे कश्ट दूख ताचे मुखार सरूंक आमी हांगासर आसा तो जावन आसा जिवंत देव तो जावन आसा आमकां जिवीत दिवचो देव म्हजे लागीं हांव तुमकां विशेव दितलो म्हणून आमकां लागीं आपयलेलो देव मागा तुमी घेतल्या आतां म्हणली बरवशाची उतरां सांगलेलो देव ह्या घडये सोमी आमचे सांगाता तसो जेजू आमचे सांगाता आसा आमच्यो विविध गरजो आमचे विविध तेसावां आमचे सर्व कश्ट विटे सम्या मुखार ह्या घडये समर्पण करया मागे आमी ह्या घडये आमच्या कुटुंबा खातीर कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांच्या बरेपणा खातीर गांवांत तशें परगांवांत तशें हर एका कुटुंबाच्या आमच्या सांद्या खातीर मोगाच्या खातीर मोगाळा जेजू ह्या घडये सम्या आमची कुटुंबां तुज्या पांयांतळी आमी समर्पण करता आमच्या कुटुंबाक तुज्या आशिर्वादांनी बर ह्या दिसांनी प्रत्येक करून ह्या काळार जायतीं कुटुंबां मोगाळा जेजू नाना संगतीक लागून तुटून गेल्लीं आसात कुटुंब संबंध उणो जाते आसा कुटुंब सांगतपण उणें जाते आसा मोगाळा जेजू ह्या घडये सम्या तुजें तें भाग्यवंत कुटुंबांत हांव आमी प्रेरण जोडूंक आशेता तूं आमचे सांगता राव आमच्या कुटुंबांत राव कुटुंबाच्या सांद्यांच्या सांगता राव आमच्या कुटुंबांत तशें उणेंपण पयस जावं दी आमच्या कुटुंबांत तशी अस्कतकाय पयस वचोन दी
आमच्या कुटुंबांत असचे निरासपण आणि सररितीची बेजारायेची मोसराची चिंतना सर्व पयस जावं दीत आनी आमरिफात आमची कुटुंबां भाग्यवंत जावं दीत तुज्या बेसावांनी भरलेली जावं दीत म्हणून ह्या घडये सोम्या आमी मागता कुटुंबांत म्हज्या वावरांत म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावो जेजू तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावो जेजू तूं ये कुटुंबांत म्हज्या तूं ये कुटुंबांत म्हज्या तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावो जेजू तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावो जेजू तूं ये मागया आमी ह्या घडये आमच्या भुरग्या बाळां खातीर युवा जाणां खातीर मगळा जेजू ह्या घडये तुज्या पांयांतळे आमी हाडटा सर्व भुरग्यांक आनी युवा जाणांक मगळा जेजू तांचे संगतात राव सोम्या जेजू तांच्या शिकपांत तांकां जैत दी जाणवायेची भुरगीं जाणवायची वासना तांकां तूं कर तांच्या मुखल्या फुडाराच्या वाटेंत तांकां तूं आदार जा तूं जावन आसा उजवाड आमच्या जिविताचो तोच उजवाड तांच्या जिवितांत तूं फांकय प्रत्येक करून ह्या संवसाराच्या मेळेपणांतावन सररितीच्या वडण्यातावन सररितीच्या बांदपासातावन सोम्या तांकां तूं राखून वर ह्या दिसांनी परिक्षे बरोवन आसच्या हर एका विद्यार्थीक तुज्या पांयांतळी समर्पण करता आसतना तांच्या शिकपाचेर तांच्या ह्या शैक्षणीक जिविताचेर तुजी आशिर्वाद आवत प्रत्येक करून सर्व भुरग्यांक आनी युवा जाणांक तुज्या पवित्रात्म्याच्या सक्तीन तूं बर पाड आनी खोट्या वडण्यातावन तांणी पयस रावोंक तुका तांच्या जिविताचे मूळ आनी बुन्याद करूंक आनी सांगताच विशेष करून तांच्या जिवितांत बऱ्या वाटेन आनी बऱ्या फुडाराच्या वाटेन तांणी सोमकोंक सोम्या तांकां आशिर्वादीत कर म्हणून ह्या घडये तुजे मुखार दिंबियांनी आमी मागता पिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयांतळा पिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयांतळा मुखार तुज धरून म्हजो हात दिता तुका म्हजो सांगा पिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयांतळा ह्या घडये सोम्या आमी प्रत्येक करून हांगासर मागून आसा हर एका पिडेस्त भाव भयणी खातीर ह्या आराधना वेळी विशेष करून सोम्या हर एक पिडेस्त भाव भयणीक तुज्या पांयांतळी आमी समर्पण करता हांगासर ह्या आराधनांत भाग घेवची आमी ल्हान व्हड पिडेनी कश्ट नासा सोम्या ल्हान व्हड दुखीनी आमचे जिवीत आसा ह्या घडये सोम्या हर एक पिडेस्त भाव भयणीक तुज्या पांयांतळी आमी हाडटा कशें त्या आरिगाराक त्या सोग जाणांनी त्या घरचें पाकें सुटोवन तुज्या पांयांतळी दवरलें आनी त्या सोग जाणांच्या बावडताक लागून त्या आरिगाराक तुवें बरें केलें ह्या घडये सोम्या आमच्या बावडताक लागून आमच्या मागण्याक लागून सरपिडेस्तांक सोम्या तूं आशिर्वादीत कर म्हूण आमी मागता कशें त्या रक्तस्रावाचे स्त्रियेन तुजे वस्त्र आपडल्यार हांव बरी जातलें म्हणली बावडत घेवन तुजे लागीं ती आयिल्ली तुजे वस्त्र तिणें आपडलें रक्ताची जर्तीची सुकली तिच्या जिवितांत तिणें बऱ्या भलायकेचें देणें आपणायलें ह्या घडी सोम्या तुज्या पांयांतळी आमी येवंक शेता तुजो स्पर्श आमी घेवंक शेता तुज्या आमोलीक रक्तान आमची कूड सोम्या तूं नाणय आमच्या शिराशिरांनी तुज्या रक्तान ते बरोवन दी आनी प्रत्येक करून त्याच रक्तान आमचे गायता पळय आमची पिडा शिरा गुण कर आमच्या कुडींत बऱ्या भलायकेची बोगणां आसूं दी प्रत्येक करून सोम्या सर्व प्रायवंतांक मलगड्यांक ह्या घडये तुज्या पांयांतळी हाडटा आसतना सोम्या तांचे सांगाता तूं राव तांच्या उतार प्रायेर तांकां सांगात दी पवित्रात्म्याच्या सक्तीन बर आशिर्वादांनी बर आनी विशेष करून सोम्या
तुझी कुशी वयतर आमी मागले प्रत्येक करून ह्या पिडेस्तां खातीर कितें मागून आसा ते उपकार आमकां फावो कर म्हणून ह्या घडये परतून आमी मागता जेसू कुरो दिल्या पिडे शिडे वेळा जेसू कुरो दिल्या कोणी तो सामने भेदभाव नासता भलायकीची पाटी दिता कोणी तो सामने भेदभाव नासता भलायकीची पाटी दिता ह्या घडये सोम्या आमी तुजे मुखार आसा आमच्या जिविताचे कष्ट दुख बेजाराय सगळे सोम्या ह्या घडये तुज्या पांयांतळे आमी समर्पण करता तुज्या पांयांतळे आमी बसोंक आशेता तूं दिताय तें समाधान आमी घेवंक आशेता समगळा जेजू येदळ मनासर संवसारा फाटल्यान आमी धांवल्या संवसारी संगती फाटल्यान आमी धांवल्या थंय आमकां समाधान मेळटलें म्हणून आमी चिंतलें थंय आमकां सगळें आमकां फावो जातलें म्हणून आमी चिंतलें पूण थंयसर आमकां कितेंच मेळ्ळें ना आमचें दूख सडलें आमची बेजाराय सडली आमच्या मतींत आमच्या जिवितांत नाना रितीच्या कश्टांक आमी वळख जाल्या ह्या घडये सोम्या जिनी परिवर्तन कर तुज्या पांयांतळे आमी आयलेलीं आसा सोम्या तूं आमकां समाधान दिताय तूं आमकां दादोसकाय दिताय तूं आमकां बरें करताय हें जावन आसा आमची पातयेनी ह्याच पातयेनीन ह्याच बावडतान सोम्या ही तुजी परजा ह्या घडये तुज्या पांयांतळी आयल्या बरेंपण जोडूंक आशेता समाधान जोडूंक आशेता तांच्या जिवितांत सोम्या नाना रितीच्या कश्टांनी कुर्सांनी त्या जियेवन आसात जायतीं जाणां विविध रितींनी कुर्सा पंदा पडून कश्टून आसात तांच्या जिवितांत सोम्या समाधान नासतना जालां बेजारायेन तांचें जिवीत आसा ह्या घडये सोम्या ही तुजी परजा बावडतान आनी कलतेपणान तुज्या मुखार आयल्या सोम्या तांकां आशिर्वादीत कर तांकां बेसावांनी तूं बर तांकां सक्तेन तूं बर जें कितें ती ह्या घडये मागोन आसात ज्या घडये कितें तांच्या मतींत तांच्या काळजांत आसा तें सगळें बेन तूं पयस कर तांच्या जिवितांत ताची हर एक अडचणी तूं पयस कर तांच्या जिवितांत कितें जाय तें समाधान तें दादोसकाय तांकां ह्या घडये फावो कर म्हूण सोम्या तुजे मुखार आमी परतून मागता आमची संगीत आसा सुखा दुखा तूं संगी आसा जेसू देव तुजी ससा आमकां देव तुजी ससा आमची संगीत आसा सुखा दुखा तूं संगी आसा जेसू देव तुजी ससा आमकां देव तुजी ससा एक घडी भर मौन रावया सोम्यातावन कितें आमकां गरज आसा ह्या घडी आमी मागया सोम्याची कृपा खंयसर आमकां गरज आसा तसो आदार आमकां खंयसर गरज आसा ह्या घडये सोम्याक आमी येवकार दिवया सोम्याची बेसावां घेवंक आमी आयतीं जावया
देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगीत सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेत आनी रास करताय ससनाच्या सासनाक. तुझ्या या मंदिरात सम्या भेटोच्या बलिदान स्तुती तुझी गायता आमी तुर्बे नादा भक्ती गुरबे नादा मुखार पापय तू आमचो वाट देवान केल्ल्या स्वरूप कराकर गांस जावन मिस्तिता फ्लाविया पेरिसांनी कुठाम. बापाच्या आणि पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. पवित्र सातोळ्यांत आमी आसां आनी ह्या दिसांनी विशेष करून जेजूच्या कश्टा मरणा आनी जिवानपणाच्या मिस्तेराचो नियाळ करूंक आमकां पवित्र सभा आपण दिता. देखून आयच्या दिसा ह्या मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना प्रत्येक करून तसो सोम्याचो मोगाचो संदेश स्विकार करच्याक आमी मुखार सरया. कुर्सा म्हणली आमी आसां आनी त्याच कुर्साचेर आमचे दिश्ट आमी कंसयत आसतना देवाच्या मोगाची निशाणी देवाच्या मोगाची उतरां आमकां थंयसर दिसून येतात. तसो जेजू आमच्या काळजांत येवचो आमकां त्याच सक्तेन बरोवन दी जशें ताणें कुरीस वयलो आमच्या दिसपट्ट्या जिविताचे कुरीस मोगान स्विकार करूंक ते वोवंक आनी ह्या मरिफात आमचे जिणेचो शेवट आमी जोडूंक ह्या युकरिस्ताच्या बलिदाना मुखांतर कृपा आनी सकत ह्या घडी आमी मागून घेवया. हे मीस देवाक मानता तसलें जावन भेटोवच्या खातीर आमच्या पातकाचो उगडास काडून सोम्या लागचें बगसने मागया. पातकाची दुख धरून सांगता म्हणया हांव पातकी सर्पद्वेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडां सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोत भगवान सदां सांगार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत
प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमच्या खातीर क्रुसार मरण तुज्या पुतान सैतानाचे बळ मोडलें. तुज्या गणित जाणवायेचे आनी मोगाचे हे येवजणे पासत आमी तुका दिन वाचता. ताच्या सांगाता एक दीस आमकां पुनर्जीवन कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. तकलेल्यांक धैर्य दिवचे एक उतर सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सर्वेस्परा देवान म्हाका एका शिशाची जीब दिल्या. एका शिशा भाशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळीं तो म्हजो कान जागृत करता. सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटूंक ना, हांव फाटीं सरोंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली, म्हजें काडवडतल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले. केडण्या आनी तिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता, देखून हांवें अकमनाची पर्वा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड फातरा भाशेन घट केलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. म्हाका न्हीद करून दिता तो लागींच आसा. तर म्हजेर कोण फिर्याद करीत? आमी सांगाता सदरे मुखार वचुया. म्हजे विरोध कोणाचो दावो आसा? तो म्हजे मुखार रावूं. पळया, सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता. हांव गुन्यांवकार म्हूण कोण थारायत? देवाचें उतर हें, तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका कान दी. तुजे पासत देवा ही निंदा हांव सोंसतां. तुजेच पासत ही लज हांव भोगतां. हांव जालां म्हज्या भावा भयणींक परकी, म्हज्या दायजा गोत्रांक परदेशी. तुज्या घराचो मान राखचे खातीर लासता म्हजें काळीज. तुका केण्टेल्यांच्यो केपडायो म्हजेर पडत आसात. केपडायांनी शिनला म्हजें काळीज, निवला म्हजे जिणयेचो संतोष. कोण तरी दया करीत गाय म्हूण अत्रेगन आसलो, कोणूच ना जालो. कोण तरी बुजवण दीत गाय म्हूण आशेवन आसलो, कोणूच मेळना जालो. हांव भुकेलो आनी तांणी म्हज्या कानान घालो कोडू बोळ. हांव तानेलो आनी म्हज्या पिवनान घालो शिरको. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. गितां गावन देवाचें नांव हांव वाखणतलो. अर्गां स्तुती करून ताची महिमा वर्णितलो. हें पळोवन दुबळीं धाकटीं संतोसतालीं. देव दर्शन आशेतल्यांची काळजां नव्या उरुपान भरतलीं. कित्याक सर्वेस्पर दुबळ्या धाकट्यांची मागणी आयकता. खोड्यार आसलेल्या आपल्यांची तो बेपरवा करिना. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. तुज्या वंदन तुका क्रिस्ता, महिमेवरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमेवरी राया. नमन तुका आमच्या राया, तूं एकलोच आमा पातक्यांची दया करता. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमेवरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता,
सर्वेस पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या उपरांत बारांतलो एकलो जुदास इस्कारियोत नांवाचो प्रधान याजक सरशी गेलो आनी म्हणालो हांव ताका तुमच्या आदीन करीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात तांणी ताका रुपयाची 30 नाणी मेजलीं आनी त्या दिसा तावन ताका दर्न दिवंक एक बरो संद्राप तो सोदतालो फुगनातल्या उंड्याच्या परबेच्या पयल्या दिसा शिस जेजू सरशी येवन म्हणाले आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करी जाय म्हणटा तुजी खुशी जेजून ताका सांगलें शहरा भितर फाल्याण्या मनशा सरशी वसा आनी ताका सांगा मिस्त्री म्हणटा म्हजो वेळ लागीं पावला हांव म्हज्या शिसा सांगता तुज्या घरा पास्काची परवण करता जेजून सांगलेल्या प्रमाणे शिस गेले आनी पास्काचें जेवण तांणी तयार केलें सांज जाताच आपल्या 12 शिसा सांगता जेजू जेवणार बसलो जेवणार आसतना तो म्हणालो सतत हांव तुमकां सांगता तुमचे मदलो एकलो म्हाका गतान पराधीन करतलो शिसाकांतले आनी एकलोच हांव वेतो सोम्या अशें विचारी लागलें ताणें ताका जाप दिन म्हळें जाणें म्हज्या पलंगणांत हात घाला तो म्हाका पराधीन करतलो मनशापूत पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा त्या प्रमाणे वेता खरें पूण ज्या कोणा मुखांतर मनशापूत पराधीन जाता हाय ताका खटा जल्मोंक नातलोलो जाल्यार त्या मनशाक कितलें बरें आसतें तितल्यार गतान पराधीन करूंक वेतेल्या जुदासान म्हळें हांव तो मेस्त्री जेजून जाप दिली तें तुमचो सांगताय देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता आयच्या सुवार्थेंतलो प्रमुख विशय आमी पळोवंक गेल्यार जेजून विकृत जावच्याक एक सन्निवेश आसा जावचें तो जुदास इस्कारियोत प्रधान याजका सरशी वचून ताका हांव तुमच्या आदीन कर दीत जाल्यार कितें तुमी म्हाका दितात म्हूण आशेता आनी ह्या वेळार ताका थंयसर आसलेले ते मनीस 30 नाणी मेजतात कित्याक ही 30 नाणी 30 नाणयाचें मोल एका वावरड्याचो मोल तितलेंच जावन आसलें 30 नाणयांनी तांणी वावरड्याक तांचो कर्ण घेवचो आसलो आनी त्याच मोलांत जेजूक त्या मनशांनी जुदासा मुखांतर घेतलें आनी हाच्या उपरांत कितें जाता सुवार्थेंत जेजू त्या फुगनातल्या परबेच्या उंड्याचें म्हळ्यार पास्काचें जेवण कितें जेवणाचें आसा ताचो विवर आपल्या शिसांक दिता आनी ताच्या उपरांत परत जेजू आपणाचें विकृत करचें कितें घटन आसा जावंक आसचें तें परत आपल्या शिसा सांगता तें वांटून घेता जुदासान कित्याक विकृत केलें जावयेत आमी पवित्र पुस्तकाच्या नदरेंत आनी इल्लें आमचे कितें बिब्लिकल स्कॉलर्स म्हणटा पवित्र पुस्तकाचे जाणारे आसात हांच्या जाणवाय प्रमाणे 3 कारणां आमचे मुखार हे मनीस दवरतात पवित्र पुस्तकाचे शिकपी 3 कारणां आमकां दितात जुदासान कित्याक जेजूक विकृत केलें म्हणून पयलें कारण जावन आसा ताका पयशांत आसलेलो अतीक मोग म्हळ्यार a greed towards money, not a desire but a greed towards money म्हणटा अति म्हळ्यार सडीत रितीचो आशा कित्याक म्हळ्यार ताचे लागीं त्या आपोस्तल ते सांगत आसतना पयशांचे बॅग कितें आसा तें ताचे लागीं आसतालें आनी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता पयशांचो वेव्हार तो चलयतालो आनी तांतले सोडण करची ताका संवय आसली म्हणटा पवित्र पुस्तक आनी अशें म्हणटा आसतना ताका एक आशा आसली म्हाका इल्लें सडीत मेळत जे म्हणून आनी देखून एक कारण हें जावन आसलें ताचें तें आसली ती अति आशा एक एक्सेसीव ग्रीड टुवर्ड्स मनी वा पयशा खातीर दुसरें मिसकन्सेप्शन ऑफ द पॉलिटिकल मेसाया वा सूख चिंताप राजकीय मेसायाचें सूख चिंताप कितें हें आमी हाच्या पयलें नियाळ करता आसतना तुमी आयकलां जावंक पुरो जेजूक मेसाया म्हणलें एक बिरूद मेळटा आसतना एक सूख रितीनी ताच्या आपोस्तलांनी आनी तशेंच लोकांनी एक चिंताप चिंतलें की तो राजकीय मेसाया आमकां सुडका दिता कसले राजकीय मेसाया तो रोमागारांचे राजवट चलयताले आनी त्या रोमागारांक तो भायर धांवडावन आमचे जुदेव राज कितें आसा जुदेव लोकांचे राज कितें आसा तो आसा करता आनी ह्या मरिफात आमकां सोडवण मेळटा म्हणलें चिंताप पूण जुदासान कितें चिंतलें तें ताच्या जिविताच्या निमाण्या घडये मुसरी जालें ना कित्याक जेजून तले कितेंच
काम वा वावर शिकोवन जावन दी ताणें दिवना करूं ना बगार ताणें लोकांक मोग करा बक्षाणे दिया हें सुत्रां सांगली आनी देखून जें कितें सूख चिंताप जुदासाच्या मोतींत आनी जायत्या आपोस्तलांच्या मोतींत आसलें तें पोंताक पावोना आनी हें जावन आसलें दुसरें कारण जेजूक जुदासान विकृत केलें तिसरें कारण कितें म्हळ्यार जेजूक तांणी धरता आसतना तो ताची सकत वापरन त्या रोमागराक नाश करता आनी ह्या मरिफात एक रेवल्युशन एक क्रांती आरंभ जातेली म्हणलें एक आशा ताच्या मोतींत आसली आनी हे 3 आशा वा चिंतपा घेवन जुदासान जेजूक आपल्या मेस्तेक विकृत केलो पूण जे दिसा जेजूक तांणी धरलो त्या दिसाय जेजून कितेंच एक क्रांतिकारी चिंताप वा रिटालिएशन वा फारीकपण घेवचें तसलें चिंताप ताणें घेवना आनी ह्या कारणा खातीर जुदासान कितें चिंतलेलें आसलें तें सूख म्हूण ताका भोगता ताच्या जिवितांत तो एका रितीचें काळोख वा एका रितीचें ते कश्ट अनुभव करन निमाणें आपणाचें जिवीत तो सुसायड वा जीवघात करून तो आखेर करता मोगाच्या इश्टानो तर आज ह्या जुदासाच्या विक्रीच्या दिसा कितें म्हज्या आनी तुज्या जिविताक आज आमी स्विकार करचें पवित्र पुस्तकांत आमी पळोवंक गेल्यार आमकां जुदासा बरी एक एक्टर दिसून येना खंय जुदासा बरी एक एक्टर दिसून येना एक्टर म्हळ्यार आमी कळटा आमकां फिल्मांत कशें एक्ट करतात न्ही दुसरे थोडे फावटी आमी हिस्टॉरिकल मुवीज पुरो करता आसतना त्या मलगड्या मनशांचे गांधीजी आसूंक पुरो आनी कितें कोणी आसूंक पुरो तांचें एक एक्टींग तांणी नटान बऱ्या रितीन आसा करचें प्रयत्न करतात जुदास एका रितीन एक तोलोच एक्टर म्हूण येत कित्याक हो बेस्ट एक्टर पयलें जेजूचें सांगता पास्काचें जेवण जेवतानास जेजू लागीं ताणें एक सवाल विचारलें हांव गितो सोमया म्हणून पूण तें सवाल विचारच्या पयलेंच ताणें थंयसर 30 नाण्यांक जेजूक ऑलरेडी डील करन जाल्लो आनी तेंच चिंताप घेवन तो थंय जेवणार आसा आनी ह्या वेळार जेजू मुखार एक एक्टींग करचें प्रयत्न करता कोण म्हाका विकृत करता म्हणून सांगता आसतना जेजू मुखार तो विचारता हांव गितो सोमया म्हणून पळया एका रितीचें एक्टींग ताणें केलें एक मात्र न्ही आनी कितें दृश्टांत आसात आमी इल्ल्या पाटींग गेल्यार आमकां कळटा आमी पर सोमारा दिसा वांजेल वाचलो आमी उगडासा काडयेत सोमाराचो वांजेल उगडास काडयेत आमी कितें वाचलें त्या दीस जेजू त्या बेतानिया गांवाक पावलेल्या वेळार त्या मरी म्हणल्या स्त्रियेन तें बरें परमळीक तेल हाडून जेजूच्या पांयांक वतलें आनी आपल्या केंसांनी तें पुसलें आमी घडयेत आनी त्या वेळार जुदासाची उतरां कितें जुदासाची उतरां जावन आसात हें इतलें मोलादीक तेल अशें पाड करच्या बदलाक तें विकून ताचो दुडू इल्लो मेळिल्लो दुर्बळ्यांक दिवयेता आसलो म्हणून काळजांत बरेंपण चिंतून ताणें सांगलें न्ही बगार केवल एक एक्टींग करूंक ताणें प्रयत्न केल्लें तिसरें एक्टींग आनी एक पळोवंक गेल्यार आमकां गेत्सेमनी मळ्यांत जेजूक धरता आसतना ताणें लास्ट एक्टींग ताचे उपरांत ताचें जिवीत आखेर जाता आनी तें जावन आसलें ताणें जेजूक वचून उमो दिल्लो आनी हें निमाणें एक्टींग जुदासाचें कित्याक त्या उमो दिल्लेंच जेजूक तांणी धरलो आनी ह्या उपरांत जेजूक कश्टांचें जिवीत थंयतावन आरंभ जाता ह्या उम्यांत मोग नातलो ह्या उम्यांत हुस्को नातलो ह्या उम्यांत ग्रिटिंग्स नातलें बरेंपण नातलें बगार ह्या उम्यांत केवल एक धोको जेजूक लागलो आनी विकृताचें चिंताप जुदासाच्या काळजांत आसलें आनी हें जावन आसलें तिसरे फावटी जुदासान एका रितीन आपूण बरो म्हूण दाखोवचें प्रयत्न करचें वा एक्टींग करचें नटन करचें तसलें प्रयत्न मोगाच्या इश्टानो 2 संगती आमच्या जिविताक आज जुदासा मरिफात शिकचें प्रयत्न आमी करया खोटेपण न्ही बगार बरेंपण विकृत जुदासान एक फावटी केल्लें पूण मनशाकूळ परत आनी परत विकृत करता जुदासान एक फावटी विकृत केलें आनी जेजू एक फावटी कुर्सार मेलो पूण मनशाकूळ क्रिस्ती समाज जेजूक परत आनी परत आमी विकृत करता नाना कारणा खातीर आमचें उणेपण आसूंक पुरो आमची अस्कतकाय आसूंक पुरो आमच्या मतीन कांय इल्लें सूख चिंताप घेवन आमी जियेता जावंक पुरो देखून जो कोण व्यक्ती ताच्या जिवितांत त्या तोड्यांनी क्षणीक संगती खातीर भावार्थ सांडचे प्रयत्न करता देवाक अविश्वासी जावचे प्रयत्न करता जेजूची शिकोवण नाका म्हणून स्विकार करनासतना रावचे प्रयत्न करता
तो एका रितीन त्या जुदासाच्या जाग्यार रावन विकृतपणच आदारता म्हणून आमी समजूं येता देखून आमी जेजूक विकृत करचें प्रयत्न करचें नाका मोगाच्या इश्टानो अधिकार आनी कितें आसा आमची सकत आसा बळ आसा तें थोड्या दिसांचें मात्र आनी त्या थोड्या दिसांच्या एका नटना खातीर थोड्या दिसांच्या जिविता खातीर आमकां जिवीत दिल्ल्या देवाक आमी विकृत केलें जाल्यार आमी जुदासाच्या न्ही पास्ट जातलें हांव करना देखून मोगाचे इश्टानो एक चिंता आमच्या जिवितांत ताजें स्पश्ट दवरचें वा संदेश स्पश्ट स्विकार करचें प्रयत्न करया जुदासांनी एक पटी केलें पूण आमी कितले पटी केलां हें सवाल आमकां सामी विचारूंक जाय हांवें कोणाक जराल रितीन विचारचें आनी तो हांवें अवलंबीत आसा देखून आमकां सामी हे सवाल विचारूंक जाय देखून जें कितें विकृतपण आसा तें आमच्या जिवितांत उणें करचें प्रयत्न आमी करुया दुसरें जुदासा बरी आमी नाटण करची गरज ना जुदासा बरी देवा मुखार हांव बरो म्हूण दाखोवचे प्रयत्न गरज ना मनशा मुखार आमी करयत कित्याक मनीस मुखामळ पळयता पूण देवा मुखार आमी नटण करूंक जायना कित्याक देव काळीज पळयता आनी काळीज आमचें नटण करिना काळीज कितें आसा तें तेंच आसा तशें मनीस प्रतिफलीत करता कित्याक जेजूची उतरां आमी उगडासा काडयत काळजांत कितें बरोवन आसा तेंच मनीस तोंडान उसारता देखून आमचें काळीज आमच्या जिविताचें सत दाखयता आमचें काळीज आमच्या जिविताची वास्तविकता दाखयता देवा मुखार हांवें तुवें खंयच्याच रितीन भक्तीपण आदारूंक वा नटण करूंक जायना मनशा मुखार मात्र आमी करयत देखून देवा मुखार येता आसतना आमी आसा तशें येवचे प्रयत्न आमी करया आनी जेन्ना हांव आनी तूं आसा तशें देवा सरशी वा जेजू सरशी आयला जाल्यार जेजू आमकां स्विकार करता आमी जेजू न्हू पेद्रूक आपोस्तल जावन आपोवचे घडीत आमी उगडासा काडयेत तो त्या ताच्या दोणीर थंयसर मासली धर नासलो आनी ते जाळ उडयता आसतना व्हड व्हड मासली ताका मेळ्ळ्यो आनी त्या वेळार पेद्रून उसारलेली उतरां आमी उगडासा काडयेत म्हजे सरशिलो पयरसर सोम्या हांव एक पातके मनीस पेद्रून नटण करून आसा तशें जेजू मुखार ताचें जिवीत सांगलें हांव पातकी मनीस पूण जेजू ताका सांगलें म्हजें सांगात हांव तुका मनशांचें पागी करतलो आनी तें उक्तेपण आमच्या दोळ्या मुखार हाडूंक जाय मातेवान सुंका काट्यार बसून आसलो आपण नटण करिनासतना रावलो पातकी म्हणून तो ताका कळीत आसलें पूण नटण करिनातलो प्रतिफल ताका सुवार्थेकार जावन जेजू बदलता तो जाकीव ताणें नटण करूं ना तो नटण करिनातल्याचो प्रतिफळ जावन जेजू ताच्या घरा पावलो मोगाच्या इश्टानो देवा मुखार आमी भक्तीपणाचो वेस पांगुरचो नाका पगार नीज भक्तीपण कितें म्हणलें आमच्या जिवितांत आमी समजून घेवया हें मिसाचें बलिदान आमकां हर एकल्याक तेंच नीज भक्तीपणाचो महत्व समजोवच्याक आनी आमच्या जिवितांत जेजूक विकृत करचे तसले सन्निवेश पयस करच्याक प्रेरण फावो करूं मगाचनो आमी भेटोवचें हे बलिदान सर्वेस्परा देवा बापाक मानता तसलें जावच्याक मागया हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे सर्वेस्परा जेजूच्या कश्ट मरणाचो गुट संभ्रमून आमी तुका भेटयता ती देणी तूं मानून घे ह्या गुटांत आमकां मेळटा तो ताच्या कश्ट मरणाचो फळ आमच्या भक्तिवंत जिणेंत दिसान दीस वाडसो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वे
जाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो ताच्या जिवीत दितेल्या मरणाचे आनी वैभवी पुनर्जीवनपणाचे बो पवित्र दीस लागीं पावले सैतानाच्या गर्वाचेर ताणें जैत वेलें आनी आमचें तारण ताणें केलें ही वर्ती गणितां सोडवणेची आमी भक्तीन संभ्रमता ह्या दिसांनी देखून जेजू वरवीं देवदतांचो दळबार संतोषान भरून तुजे मुखार तुका वाकणटा वयर सरगार तांच्या वाकणेक आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय बापा करोस तू पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची इज्जत तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कोडो आनी रगात आपले कुशेन कश्ट मरण सुसुंकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आपल्या सिसांक तो दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पोवची तेच परी जेवण जाता आसतना खालस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो आपल्या आशिसांक ती दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खालस नव्यानी सासणी कराराचे हे रगत पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासून आनी सोमेस्त मनशा पासून ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासा करात बवडत सुगट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता हो जिविताचो वंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुका अर्गां दिवंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवन तेल्या आमी सुमेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची खाकुळत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव वारमुरये देवाचे माये संगती भगेवंत जुजय तिचो पती भगेवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजे महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी फैभाव तुका
सासनाच्या सासनाक आमेन. जेजून आमकां शिकयलेलें मागणें म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटा विघ्नातावन पिडेशिडेतावन आमा समेस्तांक निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेसू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमची पातकां तो पळयनाका पूण आमी समेस्तांच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती समाधान दी आनी तुज्या मोगान सांबाळ. तुजे तांणी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. जीवन क्रिस्ताचें शांती समाधान सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. मोगा सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमचे काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमचे काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. हो क्रिस्त देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. ताच्या जेवणाक आमकां आपणे लाभलां. आमी सर्व सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळ. Jésus दयाल मुझे दया काशिदा. स्वागत तुका काळजान म्हज्या आत्म्यान म्हज्या बिगडा. तुकाच म्हाका ओपून दिता
तुया सर पदवीदार देवा आमच्या विश्वासी बापा आम्ही तुका समर्पिला ते बलिदान तुझ्या पुताचे मरण परगटता या ताच्या मरणा वरवीं तूं आमकां अमर जिवीत दिताय म्हूण आमी बावाडटान सत मानता ते महिमेवंत अमर जिवीत पुनर्जीवनपणान आमकां मेळटलें म्हूण तीर बरवस धरून या दुखाच्या कोंडांत क्रिस्ती आपोवण्या प्रमाणे दिरान चलूंक आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन. वसुनेयांत क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे होडुपकार मोरी पोंपय रोजारी माये तुझी मजत मागतेल्या तुझी मजत मागतेल्या तुझी मजत मागतेल्या आमापासून विनंती कर. पोंपय रोजर सायबीनेक नोवेन उपकार मागची मागणी पातकाच्या कथावेन जल्मले अंकवारी आणि पवित्र रोजारीचे राणी बाबार्थ अस्कत जावन खोटेपण जैते वोन जावच्या या दिसांनी आदी म्हाका अनभवर्थी असल्या पोंपयेच्या पुर्विल्या गांवांत तूं राणी आनी आवय जावन तुजो फाट बांदून तुवें खुशिवेल्या बोंब्यांक आनी देवसराक नमस्कार करून आयिल्ल्या जाग्यात हांव तूं आस देव कृपेचे आवय बरी सर्गेची काकुळतेची भांडारां संवसारार चराय कुशीनी उदार मनान वाणताय तुवें देवड काकुळतेन रासवड चलोवच्या त्या पाठांत हांव मुजेरी ए मरी अंकवारी मरी तुझे काकुळचे दोळे परती आनी तुज्या आदाराच्या देवड गरजेंत आसच्या म्हजी काकुळत कर कितलेशा सणांक तूं काकुळतेची माय म्हूण तुवें दाखयले बरी म्हाका दाखय आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान तुका म्हजी सायबीन आनी पवित्र रोजारीची राणी म्हणून उलो मारता आनी पासारता नामान राणये काकुळतीचे माये नामान आमच्या जिवा अमृत आनी परवोशा आमी तुका उलो मारता आमी परदेशी वेशी बाळकां ह्या दुखाच्या कोणात आसता अस्कार सोन्नू आमी तुका रुदान करता तर तूं आमचे शिकाय हे तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैव फळ जेजू आमकां दाखय ए दयाळी ए मोगाळी ए दुलोबी अंकवारी मोरये भगवंती देवाचे माये आमा पासो तूं विनंती कर आनी क्रिस्ताच्यो भाशवण्यो आमकां फावो कर अर्गां उलय आपोरी आसात बरी भलायकी फावो केल्ल्या कसो तूं अर्गां दितात दोगां जाणां बरें काम फावो केल्ल्याक अर्गां दिता एकलो व्यक्ती सरकारी काम बऱ्या तरेन जाल्ल्याक अर्गां दिता एकलो व्यक्ती मेळिल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दितात तेगां जाणां मरे मरे फात देवान आमकां केल्ल्या सर उपकारांक काळजांत हांव आतां आमी अर्गां दिवया अर्गां दिवचे मागणें पोंपयेच्या फालक्यांत रोजारीची राणी म्हूण उलो करतना खुशी पावचे ए जेजूचे पाप कतनातले माये म्हज्या अंतस्करणाच्या उल्हासान आनी भोव चड उपकार बाबडच्या मनान हे म्हज्या उदार उपकार वंतेनी हांव तुजे थंय परत्यान फाटीं येता म्हजो वर्तो मोग करची खरी आवय तूं म्हूण म्हाका दाखयले तुजे थंय हांव येता म्हजे कथेंत तुवें म्हाका सोडून घालूंक ना म्हज्या कश्टांत तुवें म्हाका बुजयलां म्हज्या कंतांत तुवें म्हाका समाधान मेळाशें केलां कश्टांनी म्हज्या काळजाक रेबोड घाल्ल्या वेळार तुवें हे माये पोंपयेच्या तुज्या सिंहासनांत हांव काकुळतीचे एके दिश्टेन म्हाका संतोश भरीत केलां बाबडतां तुजे लागीं मागल्या वेळार कोणाक तूं आयकनासतना रावल्ली आसाय तुजें बरेंपण आनी कश्टतल्याची तूं कितली बिरमोत पावताय म्हणून सगळ्या संवसाराक कळीत आसलें जाल्यार सर्व रचना तुजे सरशीं धांवून येती
हांवें आनी सोमेस्त मनशांनी आनी बडव्यांनी संवसारांत आनी सरकाराच्यान आशिर्वसिल्ले पोंपये माये तुका अर्गां जावं आमेन. ते सवा ह्या पोरी आसात. पिडा गूण जावं दी म्हणून 8 जाणां मागतात. बरी भलायकी फावो जावं दी म्हणून 10 जाणां मागतात. कॅन्सर पिडा गूण जावं दी म्हणून 2 जाणां मागतात. बरें काम फावो जावं दी म्हणून 3 जाणां मागतात. बरी सैरीक फावो जावं दी म्हणून 2 जाणां मागतात. कुटुंबांत समाधान राज जावं दी म्हणून 2 जाणां मागतात. भुरग्यांचें देणे फावो जावं दी म्हणून एकलो व्यक्ती. जागो बऱ्या मोलाक विकून वसून दी म्हणून एकलो व्यक्ती मागता. अनवरांतलें अवघडांतलें राखून दी म्हणून 2 जाणां मागतात. परगांव वचूंक विसा फावो जावं दी म्हणून एकलो व्यक्ती मागता. चिंतिल्लीं कामां बेगीनच जावं दी म्हणून 2 जाणां मागतात. काजारी जोडया मदें समाधान माया मोग रास जावं दी म्हणून 2 जाणां मागतात. कोर्तीच्या केजींत बेगीनच जीक मेळोवन दी म्हणून 3 जाणां मागतात. तशेंच आमची मागणी आनी ते सवां मोरये मोरी फात देवा मुखार आमी दवरया. आज आमी प्रत्येक रितीन मागता प्रायवंतां पासोतू. प्रायवंतां जावन आसात आमची खरी आस्त. तांकां तो जेजू दैवीक वैज आपडून दी गूण करून दी म्हणून मोरये मुखांत्र देजू लागीं आमची प्रार्थना उबारया. मागीर आमी आमच्या कुटुंबाच्या सर्व भुरग्यां पासोतू. ती ह्या दिसा परीक्षेक तयारी करतात आनी परीक्षा बरोवन आसात. तांची मोत उंच वाडोवं दी आनी बरो फुडार बांदून हाडूंक तो जेजू तांकां फावो करून दी म्हणून आमी सोमेस्तां मागुया. उगडास कर हे भोव दयाळांव वार मोरये. तुज्या आश्रयाक दावुल्लो तुजो आदार मागुल्लो तुजी मध्यस्ती सोदलोलो कोणूच तुजी कुमोक मेळनासतना फाटीं गेलो म्हणून केदींच कोणें आयकूंक ना. हे पातेनेन देर घेवन तुजे सरशी धांवून येता. हे ओंकारेच्या ओंकारे म्हजे माये तुजे सरशी येता. पातकी आनी कथेस्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे आनी म्हजे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुळतेन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका तूं दी. आमेन. हे मोरये तुजे लागीं पातयेन मागिल्ले वरवीं कितलेशाच जाणांक तुवें उपकार मागून दिल्यात म्हणल्यार आयकतना तुजो आदार सोदूंक म्हाका नवें धैर्य मेळटा. कसलीय कुरपा सोडूंक खुशी व्हरतल्यांनी तुज्या कोंता मरिफात जोडयेत म्हणून तुवें सादुंकाक बसयलां. देखून तुवें दिल्ल्यो आवय सारक्यो बसावण्यो सांबाळ म्हणून तुजे लागीं परतां. पोंपे गांवांत तुज्या भुरग्यांक धैर्य दिवचे पासोत तुवें जायतीं अजापां चलयल्यांत. तर तूं आमची दुखां पुसूंक आनी आमचे कश्ट हळू करूंक खुशी व्हरताय. आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान आनी जिव्या बाबार्थान तुका म्हजी आवय म्हूण उलो मारतां आनी तुजी कुमोक मागतां. भोव पवित्र सारीचे माये गळाय करिनाका. बगार तुजे बळादीक हात म्हजेर विस्तारून म्हाका बचाव कर. आमेन. भगवंती हांव कुवारी हांवें तुका वर्णिशें कर. म्हज्या दुस्मनांचेर म्हाका बळ दी. भोव पवित्र सारीचे राणये आमा पासत विनाती कर. आनी क्रिस्ताच्यो बसवण्यो आमकां फावो कर. प्रार्थुया. हे देवा तुज्या एकल्याच पुतान आपले जिणे मरणांनी जिवंतपणा वरवीं ससनाच्या बाचावेचें इनाम आमकां सोन दवरलां. भगवंत हांव कुवार मरेच्या भोव पवित्र सारीचे मिस्तर आमी नियाळतना तांतू वाटापिल्लासो आमी पाटलाव करीतसो आनी तांतू बसयले आमी चडशें कर म्हूण आमी तुजे लागीं परतां. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. सोम्याचे नवी आमचो आदार ताणें रचला सर्गांनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमच्याय सोवे आसूं. प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता मनशा कुळाक सोडोवच्याक आनी पिडेस्तांक भलायकी दिवच्याक आमचे बरी तूं मनीस जालोय. बावडतां तुजे सरशी आयिल्ल्या समेस्त पिडेस्तांचेर तुजे हात दवरून तांची पिडा तुवें गूण केले आनी बरी भलायकी तांकां लाभयली. विविध तरांच्या पिडेक वळख जावन कश्टोंच्या आनी तुज्या आवयची पंपाय मायेची
मजत मागून हांगासर आयिल्ल्या समेस्त पिडेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजो दैवीक हात तांचेर दवर. त्या मरिफात तुजी गूण करची सकत तांचेर देंवोवन दी आनी सर्व पिडेशिडेंतले आनी वायटांतले निवारून कुडीची, मोतीची आनी आत्म्याची बरी भलायकी तांकां लाबोवन दी. अशें तुजें ती गुंड बावाडतान जियोंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे आसो तुमकां राखूंक, तुमचे भितर आसो तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान आसो तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान आसो तुमची जतन करूंक, तुमच्या वयर असो तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सवें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. सर देव बापा असो, पुता असो आनी पवित्र आत्मे असो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांच तुमचे संगता रावो. आमेन. आज आमचे संगत आसा मानदीक बाप रोशन डिकोना मंगळूर DSCच्या वैसी संचालनाचे ते दिरोक्तोर जावन आसात. फादर तुमी आज हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटयलां, नव्यान केलां, आराधन केलां आनी सुमेस्तां बसोवचो तुमी मागलां. फादर तुमच्या मिसावान बरें मागता आनी आमच्या फिरगस कुटुंबा तर्फेन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. पैरसार माये आमकां सोन विनंती कर. पुत्रा सोवे आमकां मोरे आशीर्वाद दिव आमकां. भगवान कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.